आम्ही अनेक कार्यक्रमा दिवशी करतले, गोंयचो विकास करतले, देशाचो विकास करतलो, स्वयंस्फूर्तीन आम्ही सगळे ऍक्टिव्हिटीज करतले ही आम्ही शपथ घेतात. हांव आतां तुमकां एक सोपूत दिता. तो तुमी महात्मा गांधीचे हे जे संकल्प आशिल्लो की क्लीन इंडिया तो करपा खातीर आमी आमच्यानूच बंधनां घालून घेवया, आमी प्रतिज्ञा करूया. महात्मा गांधी ड्रीम of an India which was not only free but also clean and developed. Mahatma Gandhi secured freedom for better India. Now it is our duty to serve better India by keeping the country neat and clean. हांव जेन्ना आमकां म्हणटले तेन्ना तुमी करात म्हणजे फाटल्यान तुमी सगळ्यांनी म्हणपाचें आसा. म्हणटले सगळे आर यू रेडी? Attention, you have to repeat. You please repeat after me. I take this pledge. I take this pledge. That I will remain committed. Towards the cleanliness. And devote time. For this activity. I will devote 100 hours per year. That is of 2 hours per week. 2 hours per week. To voluntarily work for cleanliness. I will never litter. Nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness. With myself, my family, my locality, my village, my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens don't indulge in littering. With this firm belief, I will propagate the message for Swachh Bharat mission in villages and in towns. I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today. I will endeavor to make them devote 100 hours for cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country a clean country. Jai Hind. Bharat Mata ki. म्युनिसिपल काउन्सिलचे सगळे स्टाफ खास करून त्यांचे एमएसडी मुस्लिमात आणि सगळे स्टाफान आणि सगळ्या नोकरी टीचर सगळ्यांना उपस्थित राहिले. विनंती करतो श्री अमन चोपडेकर उपनगराध्यक्ष त्यांचे मी आभार प्रदर्शन करतो. म्युनिसिपल काउन्सिल स्टाफातर्फे सगळ्यात पहिले आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष पालेकर यांना थँक्यू म्हणता की तुम्ही आज जे आमचे ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हे जे सोशल मिनिस्टरने उपस्थित राहून तुमचा खूप म्हणता. तसेच आमचे वास्तव्य आमदार श्री कृष्णा गांधी सावकर त्यांना उपयोग म्हणता की तुम्ही सकलपणे सुरू केला होता. तसेच थँक्यू म्हणता आमचे मुलगाचे आमदार संजय आमोणकर की तुम्ही आज तसेच आमचे थँक्यू म्हणता आमचे वाईस चेअरमॅन कुमार नाईक आणि आमचे काउन्सिलर्स आणि सर्व स्टुडंट्स थँक्यू म्हणता. आमचे सर्व कार्यकर्ते तुम्ही आज बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह एक मोठो हे मिशन तुम्ही घेतिल्लो आसा आणि आज तुम्ही प्लेजूय घेतिला. कितें सांगू शकता सर मिशन आज एक बीच क्लिनिंग ड्रायव्हाचेर?
हांव इतकें सांगपाक सोदतां ज्या रितीन नरेंद्र मोदीजी भारत देश सगळे वटच्यान क्लीन करपाक सोदता, त्या देशातले बीच क्लीन करपाक सोदता, त्या देशातले करप्शन फ्री करपाक सोदता, क्लीन करपाक सोदता, म्हणजेच आपले ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा ते क्लीन करपाक सोदता. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज 17 सप्टेंबर हो जो दीस आसा स्वताचो जन्मदीस, ज्या दिसाक आमचे भारत देश वेढलेलो आसा सागरी किनाऱ्यांतल्यान आणि सागरां भितर कितेंच दूषित जावपाक जायना. आमचे दर्ये, आमचे दर्यासागर, आमचे सी हे लिटर जावपाक जायना म्हणून एक उपक्रम तांणी दिल्लो आसा. आणि हो गोंयच्या दृष्टिकोनांतल्यान खूप अत्यंत म्हत्वाचो आसा, कारण गोंयचो हो एक किनारी परिसर आसा, पर्यटन क्षेत्र आसा. ह्या पर्यटनाक केन्नाच आमकां वाव मेळपाक जाय, बढोतरी जावपाक जाय. आणि गोंयच्या नकाशाचेर, गोंयचे भारताच्या नकाशाचेर आणि जगाच्या नकाशाचेर गोंयचें नांव प्रजळीत जावपाक जाय आणि हांगा टुरिस्टाचो फ्लो आसपाक जाय. म्हणून हो एक अत्यंत मिशन आणि भारत देशाचे जे विजन आमचे विजनरी लीडर नरेंद्रभाई मोदी घेवन वतात तांचे खातीर. आणि हांव सगळेच एक मेसेज दिता आमच्या कार्यकर्त्यां लागीं, कारण जो तांणी प्लेज आतां घेतिल्लो आसा की म्हज्या जिवनांतली 100 वरां हांव आमच्या हातून भितर दितलो, प्रत्येक आठवड्याक 2 वरां आमी दितले, हो एक संकल्प तांणी करचो. 2 वरां बिचार येवपाक नाका, 2 वरां बाजारात वचपाक नाका, 2 वरां आपल्या घरान आणि आपल्या परिसरान भितर केले जर जायत भारत देश सुंदर आणि सुरक्षीत आसतलो. शंकर भाई, आयज बायणा बिचाचे बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह आसा अँड यू आर हियर. कितें सांगूंक सोदता सर? खूब उमेदीची गजाल, कित्याक आयज आमच्या देशाचो जो प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदीजी आसा, आयज तेज्या वाडदिवसाच्या निमतान आयज देशभर हो एक लार्जस्ट बिगस्ट ड्रायव्ह चालू आसा, क्लिनिनेस ड्रायव्ह, बीच क्लिनिंग. सगळे जितले कोस्टल एरिया आसा आमच्या देशाची ती सगळी पूर्ण देशभर हो ड्रायव्ह चालू आसा. दीस इज द बिगस्ट लार्जस्ट ड्रायव्ह वीच इज हॅपनिंग. आनी तेज्या भितर आमच्या गोंयानूय आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आख्खे गोंयभर ड्रायव्ह चालू आसा. रायट फ्रॉम आमचे साऊथ गोवा टू नॉर्थ गोवा, काणकोणच्या पथान ते आमचे अरंबल बीच, पेडण्याच्या पथाक पर्यंत हो ड्रायव्ह चालू आसा. आणि त्या निमतान आयज बायणा बिचाचो, तुमकां खबर आसा बायणा बीच एकदम सुंदर बीच आसा, ब्युटिफूल बीच. आणि हेजेर क्लिनिनेस ड्रायव्ह चला, तेजे लागून मुद्दाम आमकां गोंया राज्याचो मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हांगा येयलेलो आसा आनी हे ड्रायव्ह स्टार्ट जाल्लेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे सगळे लोक एक उमेदीन हो ड्रायव्ह चालू केला, सगळे 8 स्टार्ट जाल्लो आसा. आणि बरो हो इनिशिएटीव आणि हो स्वच्छ भारत जो मिशन आसलेलो भारतीय जनता पार्टीचो, आमचे स्पेशली प्रायम मिनिस्टराचो नरेंद्र मोदीचो जो मिशन आसलो तो त्यांनी सिरियसली इतली वर्सां आमी पळयता तो सिरियसली ताणें घेतलेलो आसा. आनी तेज्या लागून हो कंटिन्युअस हो स्वच्छ भारत, त्याच प्रमाणे क्लिनिनेस ड्रायव्ह हे प्रोग्राम चालूच आसा. सो देर इज सिरियसनेस. आनी म्हाका दिसता हे प्रमाणे आमचो एक आमचो राज्य, त्याच प्रमाणे आमचो देश हेन फुडें म्हाका दिसता एक टोटल क्लीन आणि स्वच्छ भारत म्हणून आमच्या फुडें आमकां दिसतलो. बाबा एक खंय तरी बायणा बीच आतां विल यू टेक इट अप फॉर डेव्हलपमेंट. म्हणजे फुडाराक तूं आतां बीच क्लिनिंग करता, हाजे फुडें डेव्हलपमेंटाची कितें प्लॅन करता? डेफिनेटली सगळ्यांक खबर आसलेलें, म्हाजी एक सदांच एक इच्छा आसलेली, म्हाज्या मॅनिफेस्टोनी हांवें मेन्शन केल्लें आसा की हो एक आमचो एक सुंदर बीच आसा. आनी हेजेर जाता तितलें आमकां ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाक लागून आमचे वास्कोकरांक, आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी जे बाकी मुरमाबाचे तालुकाक एक बरो बीच मेळचो, इवन रिलॅक्स जावपाक लागून. तेज्या लागून म्हाजो फूल प्रयत्न आसतलो हो जाता त्या प्रमाणे डेव्हलप. हाजी बाबा, आयज एक व्हडल्या लेवलाचे बीच क्लिनिंग आयज प्रोग्राम तुमी घेतिल्लो आसा, प्लेजूय घेतिल्लो आसा. कितें सांगूंक सोदता? खूब बरें दिसता. सगळ्यात पयलीं आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आयिल्ले मदीं आमचो वाडदिवस आसा, तांकां सगळ्यात पयलीं सगळ्यांच्या मदीं वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा. आज गोंयभर म्हणजे 37 बिचीसाचेर हो क्लिनिनेस ड्रायव्ह चालू आसा. आनी 17 सप्टेंबर हो नॅशनल कोस्टल क्लिनिनेस डे म्हणून आमी आतां हाजे फुडें मनयतले. आणि एक बरी संकल्पना म्हणजे जी 2014 सुरू झाली स्वच्छ भारताची, आणि आजपर्यंत ती आज इतली मोठ्या प्रमाणात एक मुवमेंट जो झाला. आणि आज तुम्ही ह्या वाठारांत भुरगीं पयली, भुरग्यांचो उत्साह पयलो, तटरक्षक दल आसा, म्युन्सिपालिटी आसा, सगळी आस्थापनां आसा वेगवेगळी, सगळ्यांचो आस्पाव मेळून एक मोठो क्लिनिनेस ड्रायव्ह हांगाच न्ही तर गोंयभर आज 37 बिचीसाचेर जाता. म्हाका सगळ्यांक सांगून दिसता की आज आमी जो ड्रायव्ह घेतला हो 1 दिसाचो ड्रायव्ह न्ही, 75 दीस हो ड्रायव्ह चालू आशिल्लो.
आनी खंय तरी आज तरी सांगता आता ही सांगता न जाता हाचे फुडें हो बीच क्लिनिनेस ड्रायव्ह आनी आमचे वाठार क्लीन दवरप ही मोहीम आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जो आमच्या खातीर 24 तास काम करता त्या प्रायम मिनिस्टराच्या उतराक फुलो सगळ्यांनी मान करून सगळ्यांनी क्लिनिनेस ड्रायव्ह हो घेवचो आपल्या वाड्यार जावं आपल्या घरा भोंवतणी जावं बिचार जावं थंय दिसता थंय घाण कोण लिटर करता ती आमच्या नजरेक हाडची जाल्यार म्युन्सिपालिटी आनी खंय तरी आमचो देश निवळ दवरपाक क्लीन दवरपाक मदत करची तरी बाबा आयज खंय तरी फर्स्ट टायम तुका आनी संकल्प एक बाबा काम करतना पळयलां यू थिंक द पार्टी इज बिकम स्ट्रॉंगर नाव आतां जायते MLA भितर आयिल्ले तुका दिसता तुका पार्टी बिकम डेफिनेटली आमची पार्टी आज नॅशनली इतली ग्रो जाल्या आनी तितलो डेव्हलपमेंट आज गोंयभर नाल्यार देशांत भितर जाता म्हाका दिसता सगळेच BJP जॉईन जावपाक पळयतात आज आयल्या ते काँग्रेसचे MLA अशे खूब जाण आसा इच्छुक जे अजून येवपाचे रेडी आसा हाचें एकूच कारण आसा आमचे नॅशनल लिडरशिपीचेर ट्रस्ट नरेंद्र मोदीजीच्या विचारांचेर तांच्या प्रिंसिपलांचेर तांच्या आयडियोलॉजीचेर ट्रस्ट तांचे जे एक विजन आसा नेशन फुडें व्हरपाचें 1 पॉयंट एजेंडा आसा ताचेर एक फूल ट्रस्ट आनी आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाचेर ट्रस्ट कित्याक आज आमी पळयता गोंयभर डेव्हलपमेंट चल्ला आज तुमी खंयचोय भाग पळया विदावट डेव्हलपमेंट उरुना आज प्रत्येक पेडणें काणकोण धरा तुमी खंय पळया डेव्हलपमेंट जाता आनी साहजीक आसा की ऑपोजिशन कोणें आशिल्लो ताका दिसता की खंय तरी आपलोय वॉर्ड डेव्हलप जावचो आपलोय गांव डेव्हलप जावचो आनी ऑपोजिशन जावन ते तितल्या प्रमाणात जावंक शकना सो आज सगळे जॉईन जातात तांचे सगळ्यांचें स्वागत आसा मुखेलमंत्रीच्या लिडरशिपी अंडर आमी सगळे काम करतात आनी आमकां विश्वास आसा एक दुसऱ्या टप्प्यार आमचो मुखेलमंत्री हे गोंय व्हरतलो आमच्या प्रायम मिनिस्टरा अंडर देव बरें